निमणे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान थारायले लोकसभा वेंचणुकेक उबे रावप ना आनी म्हापशेची पोटवेंचणुकूय लडवप ना। मांद्रेचेर बुधवारा निर्णय जाहीर जातलो। तशेंच ह्या सरकाराक तांचो अजून तेंको आसा, पूण सरकाराचो तेंको आनी वेंचणुकेत कोणाक तेंको दिवपाचो हाचेर मात निमणो निर्णय जातलो 8 एप्रिलाक। हाचे पयलीं लोकसभेत भाजपाक तेंको दिवपी सुदीन ढवळीकारान सांगला, हे खेपेची वेंचणूक वेगळी जातली। ताणे भाजपा फुडाऱ्यांचेर अक्षरशः फोग काढला। मंगळारा सुदिनान लांबलचक पत्रकार परिशद घेतली आणि नितीन गडकरी धरून सगळ्या भाजप फुडाऱ्यांचेर फोग काढलो। मात लोकसभा वेंचणुकेत आणि पोटवेंचणुकांनी कोणाक तेंको दितलो ते अजून ताणें सांगलें ना। पयलीं तांणी म्हणिल्लें सुदीन दक्षिणेच्यान जाल्यार नरेश सावळ उत्तरेच्यान लोकसभा वेंचणूक लडयतले। पूण आमी तातूंत पडचे न्हय अशें म्हाका दिसलें, म्हाका नरेश सावळाक दिसलें आनी त्या प्रमाणे आमी कमिटीक कळयलें। ताचे फाटलो हेतू इतलोच आसा की 20 दीस उरल्या आनी 20 दिसांत 40 मतदारसंघात म्हणजे ताजे 20 आनी म्हजे 20 नॉर्थ एंड सावथ आमी पावूंक शकना। आनी फाल्यां सकाळीं ओगीच आमचेर दुखणी येतली, टिका जातली की आमी कोणा तरी उडोवपाक उबे रावले। सगळे फॉर्म भरून जाल्या नंतर विथड्रॉल जाल्या नंतर कोणा सपोर्ट दिवचो हे डिसिजन आमचे एक्झिक्युटीव कमिटीन येता त्या 8 तारखेक घेवचें असो सुतोवाच आमी दोगांनी मोगो पक्षाक केला। एक आमचो जो म्हापसा मतदारसंघ आसा तातली जी बूथ कमिटी आमची आसा त्या बूथ कमिटीचें धोरण अशें आसा की आमी इतल्या वर्सां थंय वेगवेगळे तरेन वेगवेगळो पाठिंबो दिलो आनी ह्याय इलेक्शनाक शक्यतो तशेंच करून ते जे धोरण ठरयता ते मोगो पक्षाची केंद्रीय समितीक मान्य आसा। तिसरी गोश्ट आसा ती रिगार्डींग मांद्र्यांत आमचें डिस्कशन चल्लां। बाबलू एक गोश्ट उलयलो, पूण खुद्द लवू त्या नंतर ज्या वेळार लवू जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो हांव ताका कांय म्हणना। रत्नकांत मार्दोळकर जो ट्रेजरर, आप्पा तेली आनी परशुराम कोटकर अशे 4 जाण म्हणून थंय जो अपक्ष आसा ताका मांद्रे मतदारसंघात अपक्ष रावला जीत आरोलकार, ताका आमी पाठिंबो दितलो म्हणून त्या वेळार तांणी डिक्लेअर केलो। त्यानंतर ते मोगो पक्षाच्या बैठकीत तांणी हाडूना, पूण ते स्वता थंय तांचें ऑफिस ओपन करपाक गेल्ले। तो सुतोवाच आज राती पर्यंत कितें तो कळटलो। मोगो पक्ष शिरोडेच्यान वेंचणूक लडयतलो हे 2017ची विधानसभा वेंचणूक जातकीर रोखडेंच थारायिल्लें, कारण तो काँग्रेसीचो मतदारसंघ जाल्लो। पूण अचकीत काँग्रेसीचो आमदार सुभाष शिरोडकारूच उठलो आनी भाजपांत आयलो। ते भायर दीपकान शिरोडेच्यान उबो रावचें हो आपलो पुराय कुटुंबाचो निर्णय अशें सुदीन म्हणटा। दीपकाचो जेन्ना विशय आयलो आमच्या घरांत तेन्ना 25 वर्सांचो एक हांव आशिल्लो। 25 फॅमिलींतल्या घरांत 24 जाणांनी दीपकाक उबो राव म्हणून सांगलो। हांव फाटीं रावलो कित्याक हांव तातूंत डिस्कशनाक घेवना, हांव मंत्री आशिल्लो म्हणून हांवें एश्युरन्स दिवनाशिल्लें। हांवें तांकां सांगिल्लें 7 तारीख पर्यंत पळोवया, दीपक विथड्रॉ जावना जाल्यार आय वील थिंक ओवर फॉर रिजायनींग, तुमकां जाय जाल्यार। हांवें तांकां कोणाकूच एश्युरन्स दिवना, तांकांय दिवना। आनी नितीनजी गडकरीक हें केन्ना हांवें सांगिल्लें, नितीनजी गडकरीक हांवें सांगिल्लें 3 म्हयने पयलीं। हांवें मनोहर पर्रीकाराक केन्ना सांगिल्लें, फाटलें इलेक्शन जालें तेन्ना, कारण म्हाका कळ्ळें की आमचो जो प्रियोळ मतदारसंघ आसा तो एसटी जाता। मोगो पक्षाक फोंडे वाठारांत बरें स्थान आसा आनी मोगो पक्षान त्या खातीर इमिजिएट इलेक्शन जाले बरोबर 2 म्हयन्यांत फाटले 2017चे मोगो पक्षान शिरोडा काम चालू केलें। कर्मधर्म संयोगान सुभाष शिरोडकार BJP आयलो ती गोश्ट थंय काँग्रेसचो सीट आशिल्लो आनी हे सगळो सुदैवाच हांवें दोगांय कडेन गेल्लो। सुदिनाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडलो आनी ताच्या हेर 2 आमदारांक भाजपांत व्हेलो, तरी पूण मोगो पक्ष अजून भाजपाच्या युती सरकाराक तेंको दिता अशें सुदीन म्हणटा। पूण त्याच वेळार भाजपाचे 3 आमदार मायनी परत सुरू करपाक फेल जाले अशेंय तो तितल्याच नेटान म्हणटा। तेन्ना मोगोची नक्की चाल कितें तें अजून समजना। कारण विनोद तेंडुलकराक हांवें निवडून दिला, नाल्यार विनोद तेंडुलकार जावचो नाशिल्लो। इतले आसून काँग्रेस म्हाका सांगताली दीपका उबो कर ना म्हणून सांगलें। आनी आसतना
विनय तेंडुलकर जर कितें उलयता जाल्यार ताका अर्थ ना. ताणें लक्षांत दवरपाक जाय की तो राज्यसभेचो मेंबर ओन्ली बिकॉज ऑफ MGP जालो. 3 मतां त्या वेळार MGPची मेळ्ळी म्हणून तो राज्यसभेचो मेंबर जालो. नाजाल्यार तो जावंक शकनाशिल्लो. नाजाल्यार काँग्रेसचो नाजाल्यार दुसऱ्या पार्टीचो राज्यसभे मेंबर जातलो आशिल्लो आनी आमकां जाय जाल्यार आमी तें करूं शकताले पूण आमी केलें ना. MPs have failed in to restart the mining. हो जो पक्ष स्थापन केलो तो भाऊसाहेब बांदोडकरान लोकांच्या कल्याणा खातीर. तो पक्ष खंयच्याय पक्षांत विलीन करपाक म्हाका ताकद ना. सुदीन ढवळीकर एक वेळ स्वर्गांत विलीन जातलो पूण मोगो पक्ष विलीन करचो ना. As on today we have supported them. As on today we have supported them. They have not withdrawn the letter which is given to BJP government. BJP government not led by we have supported the BJP government. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी.